सहकार क्षेत्रात प्रामाणिकपणाक महत्व आसा, पण दुर्दैवान म्हापशा, मडगांव अर्बन, विजनरी, अष्टगंधा आणि माशेल महिला अर्बन सारकिल्यो सहकार बँको बुडल्यो. यान फुडें खंयचीच बँक लुकसाणीत वचपाक दिवचो ना. ताजे खातीर मुखारल्या काळात कांय महत्वाचे बदल करपाचो विचार आशिल्ल्याचें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. सोमारा गोंय सरकारान सहकार पुरस्कार जाहीर केले. डॉक्टर दत्ताराम भास्कर देसाय हांकां गोंय सहकार भूषण पुरस्कार फावो जालो. प्रतिमा धोंड हांकां सहकार श्री पुरस्कार मेळ्ळो, जाल्यार गौरी शिरवयकर आनी गोविंद नायक हांकां व्यक्तिगत पुरस्कार जाहीर जाला. अंदू सहकार रत्न पुरस्काराक एकूय नांव येवंक नाशिल्ल्यान सहकार रत्न कोणाकूच मेळूं ना, अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिल्या. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हणून अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आरोप केला. हे विशीं तांणी सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदनूय सादर केलें. आमी जेन्ना पर्यटकांक हॉटेलांनी पिकअप करपाक वतात तेन्ना थळाव्या टॅक्सी युनियनाचे टॅक्सीकार आमचेर हल्लो करतात, तशेंच आमच्या गाडयांचेरूय लुकसाण करतात म्हणून पर्यटक टॅक्सीकार सांगतात. देखून तांचो बॅच आनी परवानो रद्द करचो अशी मागणी पर्यटक टॅक्सी संघटनेन केल्या. साश्टी दर्यादेग वाठारांतले टॅक्सीकार त्रास दितात म्हणून अखिल गोवा पर्यटक टॅक्सी संघटनेन आरोप केला. हे विशीं तांणी सोमारा पुलीस उपअधीक्षकाक निवेदनूय सादर केलें. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून कलंगूटच्या 3 टॅक्सी धनियांची फसवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. श्रीरंग जावल हाचे आड कलंगूट टॅक्सीकारांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. दुसरे वटेन प्रधानमंत्री कचेरेचो सुरक्षा मुखेली आशिल्ल्याचें सांगून गोंयच्या 3 टॅक्सीकारांची फटवणूक केल्ल्यान गोंयच्या टॅक्सीकार भावांनी श्रीरंग जावल हाचे आड कलंगूट पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. चाइल्ड मॅरेज प्रकरणात पुणे पुलिशेन एकल्याक अटक केली. येसुनाथ लकमपूर अशें ताचें नांव आसा. ह्या प्रकरणात पोक्सो कायद्या खाला आनीकूय 4 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. चाइल्ड मॅरेज प्रकरणात पुणे पुलिशेन 5 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला. हे 5य जाण मूळ कारवार कर्नाटकांतले आशिल्ल्याचें कळटा. सान पिरायेच्या चलये कडेन लग्न जाल्ल्या येसुनाथ लकमपूर ह्या 28 वर्साच्या तरणाट्याक पुणे पुलिशेन अटक करून पोक्सो कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. धनगर समाजाक एसटी दर्जो मेळचे खातीर सुरू आशिल्ल्या यत्नांक येस मेळटलें.
तशेंच रोखडोच एसटी दर्जो मेळटलो असो विश्वास धनगर समाज उन्नती मंडळाचो अध्यक्ष आनी आदलो उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकारान उक्तायला। प्रलंबीत आशिल्ली ही मागणी सुटावी जावपा खातीर RGI सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक मेळटले अशेंय तांणी म्हणलां। आयतारा गोमंतक धनगर समाज मंडळा वतीन दिवचलच्या लाखेरे गांवांत आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवाक बाबू कवळेकार उलयलो। रुमडामर दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळखी मनशां आड गुन्यांव नोंद केला। शुक्रारा राती विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागिल्लो। हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो। ह्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केली। टेम कन्नाईकवाडा काळोबा देवस्थानाच्या वाठारांत कॅझिनो उबारपाक सुरू आसा, मात ह्या कॅसिनोक थळाव्याचो पुराय तरेन विरोध आसा। देखून कॅसिनो उबारपाक काम बेगोबेग बंद करचें अशी मागणी थळाव्यांनी सरकारा कडेन केल्या। सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या प्रदर्शन सुवाळ्या निमतान केल्ल्या येरादारीच्या वेवस्थेक लागून दिवार वाठारांतल्या लोकांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा। देखून सरकारान दिवार वाठारांत आनीकूय बस आनी फेरी बोटीचो आंकडो वाडोवचो अशी मागणी थळावो जेरी डिसोजा हांणी सरकारा कडेन केल्या। तिसकुसगांव कंटेनर आनी स्कूटरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या। ह्या अपघातात स्कूटरीच्या फाटल्यान बशिल्ल्या युवराज हनुमंत पाटीलाक गंभीर दुखापत जाल्या। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला।
कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात आता मेरेन गोंय पुलिशेन बारीक एजंटांक अटक केल्यात. मात ह्या प्रकरणातलो मास्टर माइंड अजूनय भायर आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस सांगता. पुलीस राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला काम करतात. ताकाच लागून कायदो आनी सुवेवस्थेचेर परिणाम जाला अशें विर्यातो सांगता. तशेंच आमचो पक्ष कॅश फॉर जॉब प्रकरण संसदेत व्हरपाचो प्लॅन करता अशें विर्यातोन सांगलें. हालीसराक चोरयांच्या तशेंच मंगळसूत्र हिसकोवन घेवपाच्या प्रकरणांनी वाड जाल्या. माशेलात असोच एक प्रकार उक्ताडार आयला. एका बायलेच्या गळ्यांतले खंय 1.40 लाखांचे मंगळसूत्र चोरांनी फारायले. हे विशीं माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास चालू आसा. दिल्लीचे आदले मंत्री आनी आपाचे वरिष्ठ फुडारी कैलाश गेहलोत हांणी सोमारा भाजपांत प्रवेश केलो. तांणी आप पक्षांतल्यान 17 नोव्हेंबराक राजिनामो दिलो. आपणे कोणाच्याच दबावा खाला हो पक्ष सोडिल्लो ना अशें तांणी भाजप पक्षांत प्रवेश करतकच स्पश्ट केलें. येवपी महाराष्ट्र वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुंबय तशेंच हेर शारांनी सोऱ्याचीं दुकानां बंद दवरतले. ही वेंचणूक सुरळीतपणान जावची हे खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. 18, 19 तशेंच 23 नोव्हेंबराक सोऱ्याचीं दुकानां बंद दवरतले. तशेंच BMCन 20 तारखेक मतदारांक मतदान करपा खातीर सुटी जाहीर केल्ल्याचें कळटा. नोकर भरतेच्या विशयावयल्यान नगरसेवकांनी म्हापशेची नगराध्यक्ष दोतोर नूतन डिचोलकाराचेर फोग काडलो. नगरसेवकांच्या कोतान नगराध्यक्षान नोकर भरतेच्या नेमांक पाळो दिवंक ना खंय. दुसरे वटेन ती नोकर भरतेची फायलूय दाखोवपाक तयार ना. ह्या बोवाळांत 11 नगराध्यक्षांनी पालिकेची बसका अर्दवट सोडून ते भायर गेले.
खोतोडे पंचायतीच्या सरपंच पदा खातीर प्रशिता गांवकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या। रोहिदास गांवकर हांणी सरपंच पदाचो राजीनामो दिलो, ताच्या जाग्यार प्रशिताची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें कळटा। महाराष्ट्र वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान येवपी 20 नोव्हेंबराक सुटी जाहीर केल्या। जे कोण महाराष्ट्रातले मतदार गोंयांत कामाक आसात तांकां ही सुटी लागू जातली। कुंकळे आयडीसीतले उद्देगीक सिवेजीचेर प्रक्रिया करून ते उदक स्टील कारखान्या खातीर तशेंच आयडीसीतले उक्त्या जाग्यांचेर झाडांची लागवण करून तांचे खातीर वापरपाचो प्लॅन आसा। प्रायोगीक तत्वाचेर केल्ले हे प्रयोगाक येसूय येता। कुंकळे आयडीसी प्रदुशणा खातीर तशेंच फिश मिलांचे घाणीच्या वासा खातीर फामाद आसा। मात आतां गोंय सरकाराच्या यत्नांक लागून तशेंच आयडीसीतले उद्देगांचे सहकार्याक लागून सिवेजीच्या उदकाचेर प्रक्रिया सुरू जाल्या। सोमारा कोलवाळे महामार्गार एक स्वयं अपघात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी गाडयेन डिवायडराक खंय नेटान धपको दिल्ल्यान अपघात घडलो। ही गाडी मूळ गुजरातची। कार चालकाक दुखापत जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत दाखल केल्ल्याचें कळटा। फुडलो तपास चालू आसा। दिल्लीत हवा प्रदूषणात बरीच वाढ जाल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा प्रमाण ह्या प्रदूषणाक लागून शारांतल्या लोकांक बरोच त्रास जाला। चड करून धुवराक लागून श्वास घेवपाक त्रास जाल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेरूय परिणाम जाला। तशेंच गाडी चलोवप्याकूय मुखार सारके दिसनाशिल्ल्यान त्रास सोंसचो पडला।
शिक्षण विभागाचे उपसंचालक मनोज सावयकर यांची पणजे बालभवनात संचालक म्हणून नियुक्ती केल्या। माजी संचालक शशिकांत पुनाजी यांच्या जाग्यार मनोज सावयकर यांची नियुक्ती केल्ल्याचे कळटा। गुन्ह्या फाट्यान ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सय्यद शेख रावपी वास्को आनी मस्तान खान रावपी मडगांव ह्या दोगांक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दोगांयनी खंय एका बायलेक नोकरेच्या आयस दाखोवन फसयल्ली। आठ दीस जाले आमच्या नळांक उदक येना। टँकरांतलें उदक कितले दीस म्हणून वापरप? विर्डी सांखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा। अधिकारी खोडून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना। फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला। आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनांतल्या बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी तांणी मागणी केल्या। दोडामार्ग चेक नाक्यावयली अबकारी खात्याची इमारतीची दशा जावन ती मोडपाचे वाटेर आसा। देखून अधिकारी आनी गार्डां मदीं भंय पातळ्ळा। असंतुलित पावसाक लागून पिकावळीचेर परिणाम जाल्ल्यान अंदू खवय्यांक जाय तसो घोस्त काडपाक मेळटलो काय ना हे विशीं दुबाव आसा। बाजारांत शॉर्टेज आशिल्ल्यान ही कंदमुळां सध्या म्हारग जाल्यात।